फादर त्या फादरा पासून गणगणीत शर्मा सगळी इकर जालता फादर म्हणून. पूण तूं एक दीस म्हणी आल्ल्या ताच्या उतराद्वारी शर्मा खुशी शर्मा जावनूच आमकां शर्मा द्वारे म्हाका दोशी जायचे. तशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो हो उल्हास हो संतोश आमच्या घरांनी आमच्या भोंवतणी सान आसा की त्या खातीर जायते कारिजमॅटीक थंय येतात हांगा वेता तुमी पुरो वेता देवाचें उतर आयकतात वचतात पूण खंय वेता ते उतर वसिल्ले. क्रिस्ती म्हज्या मोगाची न्हू पास्कांचो काळ हो संतोशाचो समाधानाचो काळ जेजून ताच्या पूर्ण जिवंतपणाद्वारी आमकां फावो केला आनी जेजूची कथाशा जावन आसा आमी सर्वांनी त्या शांत समाधानान जियेजे म्हूण. कित्याक आमी पुरा संतोशाची परसा इंग्लिश आमी म्हणटा आमी वी आर द ईस्टर पीपल अँड हालेलुया इज आवर सॉंग ऑफ जॉय. हालेलुया आमच्या उल्हासाचें गीत आनी जो कोण पूर्ण जिवन सत्मान दिना ताका हालेलुया म्हणून साथ दिना. तशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो हो उल्हास हो संतोश हे समाधान मीज आमचें तें आसा गी. कित्याक आमी समाधानीचे मनीस गी आमच्या घरांनी आमच्या भोंवतणी समाधान आसा गी. कित्याक संवसारा जायते कडेन आमी पळयता कितें बरें घडटा म्हूण पूण संवसाराचें सोडल्यार आमच्या जिवितांत म्हजे भितर म्हजे भायर समाधान संतोश आसा गे म्हणलें नियाळ आमी करूंक जाय. आनी एका आमचो तो संतोश समाधान ना तर जेजू जिवान जावन कितेंच प्रयोजन ना म्हूण हेंच. कित्याक जेजू जिवान जाला कसल्या एका कारणा खातीर आमचे संगी रावूंक आनी आमकां शांत समाधानान वाडोवंक आनी जियोंक. पळय आमकां एका तरेची भिरांत सदांय आसा कित्याक मनशा सैमाची भिरांत आमच्या थंय आसा आनी सदांच सगळ्यांनी मुस्तांनी भियोवचें आसा मरणाक. कित्याक मरण आमकां कोणाक कशें नाका पूण एक खात्री जावन आसा की मरण आसात आमकां. ते कितेंय चिंतल्यारी चिंतिनाल्यारी मरण कोणाक सुखाना कित्याक तें जावन आसा आमच्या जिविताचो एक भाग जनन आनी मरण. तर आज आमच्या जिवितांत आमी भियोवचें मरना जाल्यार कित्या खातीर म्हळ्यार एक सवाल आनी हाका जायतीं कारणां आसूं पुरो. पूण एक मनशाक एक फावटी एक चिंता पयलें देवान संवसार रचलो वयगी 100 दिसांनी रचलो आनी पुरो सगळ्यो ताणें रचल्यो आनी एका प्रासी एक बरी आनी बलिश्ट. पूण ताका एक संदेश सुटलो सगळ्या शक्ती पैकी बलिश्ट कोण म्हणून. तशें ताणें सदना करूंक सुरू केली. ताच्या मतीक आयलो काय उजो जावंक परत चड बलिश्ट म्हणून. आमी जाणा उजो कितें करता पुरा म्हणून वयगी उजो नासी करता बरें करता पूण उज्याक मस्त सकत आसा. अशें उज्या कडेन वचून विचारता काय उज्या तूं चड बलिश्ट वयगी. उजो म्हणटा वय हांव बलिश्ट पूण म्हज्याक एक बलिश्ट आनीक सकत आसा. आं तें कितें म्हूण विचारतना उदक म्हणटा काय. कित्याक उदका मुखार म्हजें कांय चलना वयगी समो उदका कली सकत आसा उज्या पालवांच्या सकत आसा वयगी. उदकाक क्रॉस करून उजो येता की मुखार ना. हो तशें तर उदका कशें येता आनी उदका कडेन जाता तूं उज्या पालून तुका तूं श्रेश्ठ न्ही तुज्या की श्रेश्ठ कोणी आसा गी. उदक म्हणटा काय वय हांव उज्याक पाल वयता पूण म्हज्या की श्रेश्ठ आनीक आसा तो जावन असो सूर्यो म्हणटा काय. ते कशें सूर्यो काले वो तूं पडतना हांव कितलें आसल्यार हांव मायाक जाता पळय सूर्यो. कित्याक खंयचेच उदक उरना आतां कितलो पावस पडल्यार एका वरा उपरांत पळया तुमी पावस पडनातले दिसता कित्याक सुर्याचें वत पडटना तें उदक नापयस जाता. तशें म्हणटना सूर्यो चड बलिश्ट म्हणटा. सुर्या कडेन विचारता तूं चड बलिश्ट गी. सूर्य म्हणटा वय उदकाक मुखार हांव बलिश्ट पूण म्हज्या की चड आनीक बलिश्ट आसा तें मोड म्हणटा काय. तें कशें मोड 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 हांव मुखार हांवें लिपाजेत्त पडटा ताच्या मुखार ताका क्रॉस करून म्हाका वचूंक जायना पळय मोड आयल्या क्षण सावळी येता आनी खंयसर आमकां उजवाड दिसना कित्याक मोडाक सगळ्या सुर्याक तरी पळोवचें सकत आसा. तशें मोडा कडेन वता आनी विचारता मोडा तूं चड बलिश्ट गी. पळय सुर्याक हांव लिपयता वय पूण म्हज्याक आनीक बलिश्ट आसा कोण तें वारें म्हणटा खंय. वाऱ्या मुखार म्हजें कांय चलना. वारें येताना आमी धवो जेत्त आनी मोड दवतात वाऱ्या वयगी. आमी म्हणटा नोळ्या आत्तां बरें काळें मोड आलें खंय गेलें गुत्तना वारें आयलें वाऱ्या वटू मोड गेलें वयगी. तशें म्हणटा आसतना वाऱ्याक मोडा कडच्यान येता मोडा तूं सांग वय हांव वाऱ्याक मोडा कडेन वाऱ्या कडेन सरतना काले न्ही सॉरी वाऱ्याक विचारता तूं चड बलिश्ट गे म्हणून. हांव बलिश्ट वय मोडाक दोंडयता पूण म्हाजे आनीक बलिश्ट आसा. आनी कोण तो दोंगर या पर्वत म्हणटा खंय
ताका क्रॉस करून म्हाका वचूंक जायना, ताचे म्हाका हांव सकला पडटात. अरे तर दोंगर चड मोठ, दोंगरा कडेन सरतना दोंगर म्हणटा वय वाऱ्याक हांव कंट्रोल करता, पूण म्हाका कंट्रोल करता आनीक सकत आसा. तो कोण? तो मनीस म्हणटा काय. अरे मनीस वय ताचे काले मोडतेलो आनी हाचे मुखार म्हाका काय तो पिटो करता आनी आतां नवे नवे आयला ग्रेनायड म्हणून एका क्षणा भितर म्हाका तो नाच करून धाडटा. तर मनीसच चड. मनशा कडेन विचारता काय, मनीस म्हणटा वय हांव म्हज्या सगळ्याक कंट्रोल करता, एकाक मात कंट्रोल कर सकना आनी तेका जालें मरण. पळय गे, मरणाक खंयच्याय मनशाक कंट्रोल करूंक जायना. तशें म्हणटा मरण श्रेश्ठ जालें. मरणा कडेन विचारता काय, मरण म्हणटा काय एका तेंपार हांव भारी बलिश्ट आशिल्ले, पूण 2025 वर्सां पयले एकलो मनीस आयलो, जेजू म्हणलो. ओके, ताणें काले गेले, तो मेलो आनी आमी चिंतले ताचें बरें संपलें म्हूण, पूण तो काले गेले, तो जिवंत जालो. तशें म्हणटा आसतना ताणें मरणाचेरय जैत व्हेलें. तर कोण बलिश्ट? तोच जेजू म्हणलो. पळय म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्र अशें सांगता, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नासलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडून येता. जैतान मरणाक गिळून सोडले. मरण म्हळ्यार सगळ्यांक भिरांत आशिल्ली, पूण त्या मरणाचे जैत वेलो क्रिस्त जावं पावलो आमकां बरवस. कित्याक आमकां मरण नास न्ही, मरणाद्वारी आमी नवे संवसाराक या नवी मनशां जावन बदलता. आनी हे जावन आसा जेजून केलें एक अजापात अजाप. कित्याक जिवंत क्रिस्त, सगळ्याचेर जैतलो क्रिस्त, तो आसतना आमकां कितेंच भिरांत ना. कित्याक जेजू येता म्हणसर मरण एक नास म्हण आशिल्लें, ताका मरणाचेर बारी मरणाक बलिश्ट म्हणून येताले. पूण जेजू येवन ह्या मरणाक तो नाश करता आनी मरणाचेर जैत जोडटा. तर म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, ह्या मरणाक आमी भियेनातले बरी, जेजू आमकां कितें बरो करता. वय आमी मरणाक भियोनता म्हळ्यार आमी जिवान क्रिस्ताचेर पातयेना, या ताच्या साक्रामेंताचेर पातयेना, ताच्या उतराचेर आमी पातयेना. कित्याक आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता तो इजडो, इथिओपियाचो इजडो म्हळ्यार एक सादारण कोणाक रेस्पेक्ट नासलो मनीस तो. पूण यात्रेक पयला तो गेल्लो, ताका भावार्थ आशिल्लो दिसता, बरोवस आशिल्लो. आनी फाटी येता आसतना पवित्र पुस्तक वाचून आशिल्लो तो. देवाचें उतर वाचून आसतना फिलीप कोण? फिलीप आपोस्तल न्हय, तो दियोकोन, 7 दियोकोना पैकी एकलो. ताका पवित्र आत्मा प्रेरीत करता आनी तो म्हणटा वच, ताचे संगी बस आनी ताका नवो मनीस कर. आनी वेता आमी आयकले कशें तो इथिओपियाच्या इजड्याक समजणी दिता आनी अखेरीक देवाच्या उतर ताचेर प्रभावीत घालता. आनी त्या उतराद्वारे तो म्हणटा म्हाका बावतिजम दी, उदक आसा बावतिजम दिता. पूण दिवन वयर येता आसतना फिलीप नापयन जाता. पूण पवित्र पुस्तक उतरा प्रमाणे तो संतोशान समाधानान घरा गेलो. पळय म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, देवाचें उतर कितें बरो करूंक शकता. पूण आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकता खंडीत जावं आनी आमी जायते खुशी पावता देवाचें उतर आयकूंक. कित्याक जायते जाण आतां युट्यूबार तांतू पुरो लायक डिसलायक पुरो येता. हांगा जाल्यार शर्मा सावन भायर येतना आमी सावन पादा तुमचो शर्मा बरो आसा, बारी खुशी जाली म्हणून. पूण म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, म्हजें एक सवाल, शर्मा खुशयेचो शर्मा जावनूच आमकां बरो आसलो, बारी खुशी जाली न्ही, शर्मा द्वारे म्हाका दोशी जायचे. कसली दोशी? म्हळ्यार शर्मा म्हळ्यार देवाचें उतर म्हजे भितर वचून म्हाका हालोवंक जाय. बॉम्बे आसतना तो कडेन जाणां येवन सांगतली म्हाका, फादर त्या फादरा पासून गणगणीत शर्मा सगळी इगर जालता फादर म्हणून. पळय गी हांवें ओपणचे इगर चलता गे खंडीत बोलो तोलो ताळो. पूण तूं एक दीस म्हणी हाडल्या ताच्या उतराद्वारी, त्या सवालाक काले जाप दिता ती कोणी दितात की तुमी? वय इगर जाले हांव, पूण तुमकां हालता ते सवाल म्हळ्यार हालचें म्हळ्यार कितें? तुमच्या जिवितांत देवाचें उतर प्रभाव घालूंक जाय. त्या खातीर जायते कॅरिझमॅटीक थंय येतात, हांगा वेतात, तुमी पुरो वेतात, देवाचें उतर आयकतात, वाचतात. पूण खंय वेता तें उतर वाचिल्ले त्या उतरा प्रकार कांय म्हणी हांव प्रयत्न करता की जियोंक. मस्त जाणां पदा म्हाका देवाचें उतर वाचिचें म्हणटा हांवें चिंतचें, पूण थोडे फावटी वाचूंक जायना. हांव सांगना तुमी सदांय वाचिचें म्हणून, पूण वाचलें एक वाक्य तुमी तुमच्या जिवितांत भितर दवरा. हर एका दिसा सकाळी उठून एक वळ वाचा आनी ती वळ सगळो दीस तुमच्या मतींत आसूं दी. कितें जेजू सांगता त्या प्रकार जियोंक हांव प्रयत्न करता. कित्याक देवाचें उतर आमकां वाट दाखयता. द वर्ड ऑफ गॉड इज द लायट फॉर माय स्टेप. म्हज्या मेटाक उजवाड दिता. पूण आमी आयकून खुशी जावन एका कानान आयकून आनी एका कानान सोडल्यार तांचो कांय प्रभाव ना.
तेच नासतना जेजू म्हणटा हेच्या वांजेलांत हांव जावन आसा जिवीत असो हुंडो बरोवशाचें म्हणटा हांव आनी हो बरोवसो आमकां कोण दिता तस जेजू आमच्या मुखार तो गेला आनी मरणाचेर ताणें जैत वाला म्हणटा आसतना आमी मरणाक ते भिवचे न्ही भगार आमी सासणें जिवी जोडीचे तर ही वाट आमकां जाय जाता आनी त्या वाटेक ताणें ताचें उतर आनी ताचें साक्रामेंत आनी साक्रामेंता पैकी वर्थ साक्रामेंत पवित्र येवकारीस ताणें दिला आनी आज बरेपणी तो सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो मोरा जाल्यार जियेतलो आराण्यान पैन करता आसतना मान नाका हांव ते पुर्वज मेले पूण म्हाका केल्लो तो मोराना तो सासण्याक जियेता पळया म्हाकाचे भाऊ आनी भयणी तसो तो उंडो वय तो आमकां उंडोच दिसता हे देशो उंडो हे देश आमी खाण घेतना कांय आमकां चड कित्याक आमचो पावर्थ कितलो आसा भरोसो कितलो आसा त्या उंड्याचें म्हाका कळीत ना पळय आमकां एक्सप्लेन करूंक जायना कशें ते व्हडलो एक वर्ड दिला आमकां ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन म्हणून म्हळ्यार मॅटर इज द सेम बट द सबस्टन्स इज डिफरंट बदलता म्हणून उंडो उंडोच जाता पूण ताचें पयतपण दुसरें जाता म्हणटा तशें म्हणटा आसतना हो उंडो खाता आसतना आमी जर तर बरोवशेन काण घेता भवडतान काण घेता आनी जेजू म्हज्या काळजान येता म्हणटा आसतना त्या जेजूक हांव खरेपणी स्विकार करता तर तो जेजू म्हाका प्रेरीत करता त्या धाडसर हांवें कितेंच भिवची गरज ना कित्याक सांग पावल बरेपणी सांगता क्रिस्त आमचे संगी आसतना आमी कित्याक भिवचे आनी जेजू जिवन जाला कित्या खातीर म्हजे आनी तुजे संग सदांच जियोंक तर म्हाका भाव आनी भयणी आमी ह्या जेजूचे कशे पातळी धरता कशें ह्या जेजूक आमच्या जिवितांत घेता म्हणले सवाल मिसाच्या बलिदानाक आमी वेता कितले आमी एका संतोशान येता ताका हर एका मिसाच्या पयलीं आमी सांगचे संतोशान समाधानान आमी येवंक जाय आमी आमचें जिवीत आमचें तोंड एकलें फुलां जाय कित्याक आमी जेजूच्या व्हड एका संभ्रमाक आयले आमी बाकीच्या पुरा संभ्रमाक आनी येताना आमी कितले सुबी जावन येता पूण जेजूच्या संभ्रमाक येताना आमी कितें जाता आमचें तोंड कशें बोलता वय पुरासान जाता कित्याक पयसांत तुमी आयल्या खंडी जावं पूण त्या पुरासांचे व्हरती जेजूक शिवची ती धादुसकाय ताच्या तेंपलान ताची स्तुती करचे सगळें सांगता आमी ताचें भजन करचें आनी कितले वापरपाचे कंतारा कितले वापरपाचे वस्प आनी प्रसाद आनी तो आमकां नवो जीव मेळा जाय कित्याक जेजू सांगता कितें हांव आयला तुमकां जीव दिवंक ताचें उतर बिलकुल मोराना या पाड जावन वचना ते दोन दारींचे तालवारी बरी म्हणटा कोण इब्रियोंग बरयला पत्रांत दोन दारींची तालवार ना कितें तिशीनी बेंडटा इशीनी बेंडटा कित्याक त्या उतराची सकत तशी आनी त्या उतराची जर तर म्हज्या भितर येता तें उतर तर म्हाका म्हजो आदलो मनीस जावन जिवंक शकना हांव म्हजें तें नवें जावं येता ताका हांवें सांगचें खुशी जावचें की आमकां दोशी जायचे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितेंय तें उणेपण आसा तर देवाच्या उतराद्वारे आमचें बरेंपण येचें आनी तशें ताचो आमी महासेंटर कथा आनी पियेता तर तातूंत आमी जेजू बरी जायचे कित्याक आमी कुमगार संवचो कित्या खातीर जेजू बरी जावंक हे जावन आसा एक आजाप हे देशा उंड्या द्वारी पूण आमचो बाबार्थ परत्यान आमी भरवशान बाबार्थ्यान जेजूकान स्विकार करता ताका आतां आमी कुमगार जाला आमी कांतार स्टॉप केला कित्याक तो खालच्यान आयला जेजूक तुमी नमस्कार करी जाय तुमचेच ताकी इशीन तिशीन पळोवचें कांय पात्रांबांक सांगायचें म्हणना दोळे दामपा आनी थोडे हांव दोळे दाम सांगना कित्याक तुमकां दोळे दामूं नाका हांव घाला फोर्स करून तुमकां दोळे दामूं सांगता पळय न्ही तुमकां कळीत आसा तुमचो जेजू तुमच्या काळजांत आसा कसो ताका नमस्कार करीचे कसो तसो मोग करीचे कशें ताका आराधना करीचे शिका ताका आमी मावून रावचे तुमी मावूनपणान जेजू तुमी भोगा कित्याक आमच्या भितर आयलो जेजू तो बिलस्टे आमकां उगो रावंक सोडना कित्याक ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत येता आसतना तें बरेंपण आमी हेरांक दिवंक जाय म्हूण जेजू आशेता हांव हे क्रिस्तांवांचे म्हजे खातीर न्ही हेरांक खातीर कित्याक क्रिस्ताचो अनुभव धरलो म्हाका हांव तो अनुभव हेरांक दिसय आनी कशें आसा फिलीप पळय ताका जिवन जिचो अनुभव जालो आनी तो स्पिरीट ताका मुखार व्हरून गेलो आज तोच जिवन क्रिस्ताचो स्पिरीट म्हाका आनी तुका सगळ्यांक दिला त्या खातीर थोडे म्हणटात ना फादर पोटे रेतीर गेल्या उपरांत म्हाका पळयतात म्हजे अभिशेक जाले फादर पळय गे पळयतात म्हूण अभिशेक तुका बावतीस म्हळ्यार दिला बापाचे पुताचे आनी पळयतात तेंचे तुका हांव स्नान दिता त्या वेळार तुका अभिशेक केला पळयतात म्हण आसा पूण तूं जे दोळे उक्ते जावन तुजें काम म्हळ्यार त्या दाळा तूं थंय न्हीद दवरलो बावतीस दिताना उदक घालतना तुक्क जावन उठलो आसता आनी ती न्हीद आमी कंटिन्यू जावनूच आसा आमच्या सगळ्या जिवितांत तर काले करचे थोडे म्हणटात ना म्हाका पळयतात मेळ्ळो फादर पळयतात म्हाका हे केलें तशें हांव देवाचें उतर परकट करून पळयतात म्हूण थंय दाळा म्हळ्यार तूं येता म्हणसर पळयतात म्हळ्यार मागो नाय कित्याक पळयतात आमचे संगी सदांच आसता बापूत आनी पळयतात म्हूण आमचे संगी कित्याक एलिझाबेथाची पवित्रित्वेची एलिझाबेथ त्रिनाथीची एलिझाबेथ म्हणटा केन्ना पवित्रित्व आमचे थंय आसता आसतना आमी सरकारांत आसा हे संतोश आमकां आसूंक जाय हो संतोश आमी जियेता तर आमी काल्यार भियोवचे कश्ट आनी सगळें येता हे जिविताचो एक वांटो पूण थांती आमी गोडसाण पळयता कित्याक जेजूय खोरीस सोण दवरना खोरिसा वेंग मारली आखेर पर्यंत
कुर्सार काडलो आनी मेलो आनी आमकां ताणें देख दिली. तर म्हाका बाबा आनी भयणी, आयच्या दिसा जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, एकच हांव तुमचे संगी आसा. म्हजे उतर आनी म्हज्यो येवकरीस म्हजी कूड रगत तुमचे संगी हांवें दिला, कित्याक तुमच्या यात्रेक पयना सांगात दिवंक. तर आमी यात्रेक भरोशाची त्या जुस्ते भरोसो दवरया आनी मुखार चलया. खंडी जावन आमकां तें शांत समाधान मेळटलें आनी तो जेजू आमचे संगी सदांच रावतलो. आमीन.